उमर खलील इज नॉट द इश्यू तो इश्यू आशिल्लो हाजो नीट एग्जामीचो. आत्तां हांवें म्हजे कडेन निटाची भुरगीं उलयतालीं गोंयची हू स्टील हॅव इश्यूज आनी तांचे दीज इश्यूज आर नॉट बीन एड्रेस्ड. कळ्ळो आनी सो इश्यू नीट एग्जामीचो पेपर लिकाचो आनी री एग्जाम घेवन 2,80,000 स्टुडंट्स कमी कशे जाले आनी कित्याक जाले आनी कित्याक ते डिमोटिवेट जाल्या हे इश्यूज शिकपाक आनी हो मेन मुद्दो आहा. हो मुद्दो सोडून दुसरें कितें भलतें हाडप ताका कांय अर्थ ना. तें एक जालें. पूण एट द सेम टायम पॉप्युलर रिझेंटमेंट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट असो जेन्ना येता तेन्ना अशे मुद्दे येताच. कळ्ळें तुका न्ही. आमी बी आमचे मतदारसंघांनी नाजाल्यार डे टू डे लायफान आमकां जेन्ना क्रिटीक वा आमचे जेन्ना ओपोजिशन आसता तेच मुद्दे घेवन बसता अशें न्ही. ते मदींच दुसरो मुद्दो हाडटात. हाडप जाता तें. पूण खंयचोय उमर खलील आयलो आनी कोण आयलो म्हणून मेन मुद्दो जो कितें घेतलो भुरग्यांनी आनी तांचें जैत जालें. तांचें जैत हें खरें देशभक्तांचें जैत अंधभक्तांचेर. सो अंधभक्त कोणूच जावं नाकात. तुमीय जावं नाकात आनी तांकांय मागता हांव की ते उमर खलील म्हणून ते चड घडोवं नाकात. मेन पयलीं पळया की तुमी जर विश्वगुरू तर तुमच्यानी एक एग्जाम कशी कंडक्ट करूंक जायना. अजून मेरेन काल गुजराताक पेपर कसो फुटलो. हे री एग्जाम जावन निटाचो हांगा खंय ते आमचे कर्जताक एका चलयेन जीव दिलो. कित्याक दिलो? इवन आफ्टर द नीट एग्जाम स्कोर्स हॅव कम आउट. तातूंत तुजो कंट्रोवर्सी आहा म्हणटा. सो मुद्दो हो सारको म्हत्वाचो आहा. आमी येदो व्हडलो प्रगतीशील देश जाल्यार आमी एक एग्जाम सादी नॉन करप्ट मेथडान कित्याक करूंक शकता. आनी बीजेपीच्या अंडर हे पेपर लिकाचे करप्शन इन्स्टिट्युशनलायज जाला. म्हणल्यार पेपर चोरी, वोट चोरी, मंदीर चोरी सगळे चोरीच करताले. सो तो मुद्दो आमी नजरअंदाज करूंक जायना. तो निग्लेक्ट करूंक जायना. बट एट द सेम टायम उमर खलील बिलीत हाडपाची कांयच गरज ना. तो टॉपीक डायवर्ट करपा खातीर केल्ले कशें ना म्हाका कळना तें कितें. पूण सगळ्यांचेरूच तूं कशें कंट्रोल दवरतलो तें केन्ना केन्ना कसल्यो वस्तू जाता. ऑर्गनायझरूय कोण ते ऑर्गनायझर भुरगीं न्ही ती. तांच्या हातान तांकां कितें म्हूण सांगतलो. आतां फाल्यां गोवा फॉरवर्डाची मिटींग आशिल्ली आनी थंय मदींच जर उमर खलील आयिल्लो थंय म्हाका सुडार मारूंक जातालो. थंय आमी कांय ऑर्गनायझर न्ही. आमचे पक्षाचे लोक ते प्रेझेंट आशिल्ले आसतलेच ते कित्याक तांचे एवरीबडी वॉज प्रेझेंट आनी मडगांवां जाल्ले जाल्यार हांवूय प्रेझेंट आसपाचो. वॉट इज सिरियस रे. बिगस्ट सिरियस इश्यू इज द पेपर लीक मरे. उमर खलील कितें ही इज इन जेल देर. तांणी म्हणलें ताका फ्री उमर खलील. मागीर कितें जालें तातूंत. तुमी सोडलो ताका. तुमी सोडूंक ना न्ही. आनी फ्री उमर खलील म्हणलो म्हणून कितें जालें. गोंयांत कितें म्हटलो व्हडलो कितें इश्यू जालो. निटाचे पेपर फुटले कशे रे. पेपर लीक जाता कशें. ताजें उत्तर कशें बीजेपी कडेन ना. हे भलतेच इश्यू कित्याक हाडटात. भलते इश्यू बीजेपी हाडटा आनी भलते इश्यू हे लोकूय हे नॉन गोवन आहात पळय हे येतात आनी मदींच तोंड घालतात. थोडे कोणे आसलो तो कोण तरी तो खंय भायलो तांकां ते भायले इश्यू घेवन दिल्लीचें होमोजिनायझेशन करूंक जाय तांकां इंडियेचें हांगा येवन की तेच इश्यू घेवप. आमकां गोंयकारांक हे सगळें पडूंक ना. आमकां गोंयकारांक आमच्या भुरग्यांक करप्ट सिस्टम एज्युकेशन सिस्टम नाका. आनी हाका इतिहास आहा. गोंयची जनता गोंयचे स्टुडंट गोंयचे तरणाटे आनी पयलींच्यान 50% कन्सेशनान बोरिटला कॉलेजीक नाजाल्यार कॅपिटेशन कॉलेजीच्या तुम्ही पळयतात GNH.